हे कुणसुआ गांवान जेन्ना आमचे जे गांवचे भाव तांच्यांनी सगळे म्हाका एक प्रपोजल दिलो आमचो मायकल पंच आणि ही जेन्ना आमी सायडीर येयले तेन्ना आमी पळयलें हांगा एक जोर आसा स्प्रिंग आसा आनी स्प्रिंग इतली सारकी इतली 20 वर्साक 12 म्हयने हे उदक हांगासर येता आनी कूल सारखे जाता म्हणजे कोल्ड हात घातलो न्हू इतलें कोल्ड येता आनी म्हाका स्प्रिंग जावपाक इतली म्हाका इतलें दिसलें की कितें उदक एवरी टायम हें भायर वयता आनी हेका मेंटेनन्स केन्ना जावंकूच ना जेन्ना म्हाका दिसलें तेन्ना आमचे डिपार्टमेंटाक जे RDA जे आमचे डिपार्टमेंट आसा जे आमचे चिमणी आसा जावं आमचे बाकीचे तेजे ही सगळे आसा आनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो आनी हांवें जो प्रपोजल आमी RDA ऑफिसरान हांवें घातलो आनी तेन्ना आमचो एक्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर RDA मिनिस्टर आसलो तशेंच आतां आमचो CMूय आसा तांणी सगळ्यांनी म्हाका आदार दिवन आयज आमी हाचें इनोग्रेशन केलें आसा हांव काळजां सगळे आमच्या डिपार्टमेंटाक तशें गव्हर्मेंटाकूय काळजां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही जी स्प्रिंग आसा ही आयज आमी बांदपाक घेतलेली आसा आनी म्हाका दिसता कितले दिसांनी खबर आसली ती अनेक 15 दिसांनी म्हाका दिसता आमचें हें काम कंप्लीट जातलें आनी हो एस्टिमेट जावन आसा 14 lakhs आनी हो 14 lakhs हो सँक्शन जाल्लो आसा आनी हांव समजता ही आमची सगळीं गांवची भावां भयणां जेन्ना हें आमचें काम जातकच हें जी कितें मेंटेन करपाक सायडीन बा कितें आसा तें मेंटेन करपाची चड गरज आसा आनी इनकेस कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सरपंचानूय हेजेर लक्ष घेवपाक जाय कित्याक हांगासर आमचे पंच आसा ताणें एक लक्ष घेवपाक जाय कित्याक हें उदक 12 म्हयने हांगासर उदक कित्याक आमी लास्ट टायम मेयांक येयल्ले मेयांक देखून हें उदक कंटिन्यू आहलें आनी कंटिन्यू सारकें आमचें कांसावली ते हितून दर्यान वयता सारकी फूल इतलें उदक इतलो आमकां म्हाका दिसता आमची कॅन्सर वॉल कोण आहा म्हण देखून खबर ना कोणसुआची जोरी आहा म्हण कोणाक खबर ना म्हाका दिसता ही आमी मेंटेन करपाची गरज आनी म्हजें एक स्वप्न आसा जी जोरी आसात जावं तुमकां खबर आसा लास्ट टायम आमी कॅन्सर वॉल जोरी ऑलरेडी आमचें काम चालू आसा ह्यो मेंटेन करपाक जाय आनी एज MLA म्हजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी आमचे पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी हें मेंटेन करपाची गरज आसा हांव समजा तुमी हांगासर सगळे हांगासर आयले ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव काल देव बरें करूं म्हणटा.